चीफ ऑफिसर ना चेअरपर्सन ना आता हे लोक तर जाग्यार ना पयलीं सारे जाल्यार एम्प्लॉयज खंय आहा ते कशे करून जाग्यार आसतले आता इकरा वर जालीं दोगांय जाणां सो आमी कोणाक रावपाचें आतां We are from the restaurant people. The thing is that garbage collection we don't deny, we don't even say you levy us the charges, but it is very exorbitant. There has to be some place where you can bring us in confidence, we people, and make us sit together. Let us justify it, just as classify it, how much garbage has been generated by one restaurant, one small hotel. There are some small restaurants which only have tissues. You know, tissues collection also they charge them 12,000 rupees. What is this 12,000 rupees? आम्ही ऑलरेडी चीफ ऑफिसराक क्लियरली बरोवनी दिल्ले आहा आनी ओरली बी सांगिल्ले आहा ताका की इमिजिएटली हे जे गार्बेज कलेक्शन फीज जे कलेक्शन चालू आसा ते इमिजिएटली स्टॉप करचे आनी डेटा कलेक्शन करचे. आमी मॅक्सिमम 1 वीक रावताले. 1 वीक पासून सपोज हेजेर हे बंद जायना एक्चुअली ताका 24 आवर्स लागना इमिजिएटली बंद करपा जाय जाल्यार पण सपोज इवन विदीन 1 वीक सपोज ते बंद करना कलेक्शन जाल्यार आमी कोर्टा वचपाक आमची तयारी ऑलरेडी आसा. आमी कोर्टा वयतले आनी जे कॉन्सिक्वन्सीस आहा कोर्टा उपरांत ते म्युनिसिपालिटी रिस्पॉन्सिबल आसतले. Now whatever they have put up their grievances, I have heard them. I will put up before council because this is the council decision took place in last April 2016. And all of a sudden they have implemented council direction, my staff has implemented that and they have started to take this increased fees. आदल्या दिसा बाजारकार नगराध्यक्षाक मेळिल्ले. बाजारकारांक सॅनिटेशन फी वर्साक 600 करची म्हूण तांची मागणी. येता त्या बसकेत कितें ते थारायता म्हूण नगराध्यक्षान तांकां सांगून धाडल्यात. बाजारांक 600 आनी बाजारांक मार्केटांक 600 लावचे व्यापारांक अशें आमचें हें आशिल्लें. कित्याक बाजारांत गार्बेज उरली नासता. कित्याक एक कोण फुलां विकतात आनी कोण बाकीचे भाजी विकता तेंचीच गार्बेज इतली आसता. बाकी सगळी शॉपांची गार्बेज इतली उरली म्हणून आमी तांकां पटोवन सांगलां की तेंचे आमकां आमी नेक्स्ट मिटिंगेक पास करून घेता आनी तुमकां ती कितले म्हयन्या एका वर्साक कितें जाता ती सांगता म्हणटा. Garbage which are being created by customers who are coming and putting Tetra Pak or bottles in our garbage box and all. Because normally all generated garbage which is coming, that is boxes and all, there are people who come and buy and they sell this. Nobody is putting it in the dustbin for garbage. Residents लागल्यात 600 rupees per year, that is 50 rupees per month. आणि ट्रेड लायसन्स डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड म्युनिसिपालिटीचे ऑलरेडी कॅटेगरीज आशिल्ल्यो त्या प्रमाणे ट्रेड तांकां सॅनिटेशन फी लागल्यात. द लिस्ट सॅनिटेशन फी फॉर द ट्रेड इज 1800. सो द मोमेंट यू हॅव अ ट्रेड लायसन्स you're liable to pay 1800 as your sanitation fee.